कोण असताना म्हाका फुडें आसता एकली बायल मनीस म्हजे कडच्यान आयली स्टुडंट. शी वॉज इन 50s or 60s and she was married for about 20-25 years. आपयलें आनी म्हणाली तूं पूर आमकां हें पुरा शिकयता न्ही काजारा विशयांत. काजार जाल्यार आपलो तुका कळटा म्हणाली. काजार जाल्यार मात्र गोंत काजार जाल्यार कस्ट कितें म्हणून कळटा म्हणाली. When I started learning, when I started changing, आमचे मध्ये म्हजे मध्ये ते बदलावण आयिल्ले ते झाडा. There was a change in Pallavi. And we started having a great relationship. All right. आज ताच्या सपोर्टान हांव हांगा मुसर पावना. ओके. सगळीं काजारां रोमॅन्सांत सुरू जाता. कोणाचे रोमॅन्स स्टेज एका दिसाचे आसता, एका हप्त्याचे आसता. मोस्ट इम्पॉर्टंट कालेंगे म्हळ्यार कितलोय आमचे मदें मोग आसूं दी ते रोमॅन्स स्टेज एंड जाता. ते हँडल करून गुंतून आणल्यार आमच्या मध्ये टूथपेस्टा विशयी झगडे येवचे चान्स आसा. करेक्ट. हांव म्हणटा की टूथपेस्ट 15 तानूच दांबी दे म्हणून आनी म्हजी बायल म्हणटा की ना काही नानी दांबी त्या टायमार आमी जर तर कोणा कडेन विचारलें जाल्यार म्हणटात काजारी जिवीत म्हळ्यार अशें कॉम्प्रमायज करीचे, एडजस्ट करीचे. पूण म्हजें सवाल आहलें की काजारी जिवीत अशें जाल्यार आमी इतले कश्ट काडटा रायट. आनी जर तर आमकां घरा येताना आमच्या मध्ये मोग ना जाल्यार कांय फायदो. म्हणजे कडेन कितले पयशे आसूं दी त्या हांव घरा येता पळय त्या घरांत शांती समाधान नासल्यार ताका खंयचेय व्हॅल्यू ना.